शुक्रार 21 फेब्रुवारी सांत पेद्रू नाम्यांव धर्मोद्योक्ष आनी धर्मशास्त्री मुखेल बोल खुरीस उबार आनी म्हज्या फाटल्यान ये नियाळाक आदार खुरीस उबारूंक आनी फाटल्यान चलून वचूंक सोंपें न्हय। ही कोरणी वो सेवा एक आव्हान दितली, पूण हें करूंक अदीक सोंपें जातलें जेन्ना मनीस आपल्या जिविताची दिशा देवाचेर घालून चलतलो आनी ताच्यो आज्ञा पाळटलो। तेन्ना एका दिसा खंय जायतो लोक आपआपले कोश्टांचे पातकाचे खोरीस घेवन स्वर्गेची वाट चलताले। एका मनशान खंय देवाक आग्रो केलो, सायबा कितलो काकलुतीवंत आनी दोयाळ तूं, हो म्हजो खोरीस मातसो ल्हान कर। तेन्ना देवान सांगलें, तशें करूंक जायना, तुका स्वर्गार वचूंक जावचें ना। तरी त्या मनशान 3 फावटी देवाक आग्रो करून करून खोरीस ल्हान केलो, पूण स्वर्गार भितर सरून ताचे लागीं जावंक ना, कित्याक तो उदकाचो व्हाळ लांब आसलोल्यान ताचो खोरीस ल्हान पडलो। शुभ वर्तमानान आमकां हेंच सांगता, आमी आमचो खोरीस उबारून जेजू फाटल्यान वचूंक कशी आमी ताचो फाटलाव करतली। देखीक पिडा आयल्यार सदांच बरें ना म्हणपाचें सोडून जेन्ना कितें प्रोश आयल्यार बोरवासो घेवन जिवंक, तांकां फुडो करूंक, कुटुंबांत दूख आयला जाल्यार दुसऱ्यांक सांगून मागण्यांतल्यान समर्पण करूंक। जेन्ना दुसरी आमगेर सायबिणीक येतात, पूण हांव तांच्या घरांत वचून आव्हान घेवन म्हजो थाराव कोश पडल्यार पासून बोरवासो घेवन दुसऱ्याची सेवा करूंक वावुरतलो।